म्हादयचो लढो गोंय सरकार जिखतलेच असो विश्वास मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी व्यक्त केला। कर्नाटकान घुणायल्लें उदक लेगीत गोंयांत परत हाडटले अशें तांणी म्हणलां। म्हादय बाबतींत उलट सुलट विधानां करची न्हय अशें आवाहन तांणी केलां। म्हादय विशीं गोंय सरकार संवेदनशीलतायेन विचार करता अशेंय मुख्यमंत्र्यान म्हणलां। म्हादय वाचोवपाक इत्सा शक्ती नाशिल्ल्यान आयज बाबत परिस्थितीक गोंयांक वचचें पडटा। म्हादय आतां फकत जन आंदोलनांतल्यान वाचूंक शकता अशें मत म्हादय बचावची निमंत्रक निर्मला सावंत हिणें व्यक्त केलां। जाल्यार आपणें ह्यान पयलीं 4 वेळा हो विशय राज्यसभेत लावन धरिल्लो अशी माहिती राज्यसभेचो खासदार लुइजीन फालेरान दिला। हांव परत एकदा पीएसी बसकेत म्हादय विशीं विधानसभेत खासा सत्र घेवचें अशी मागणी करतलो अशी माहिती विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान दिल्या। म्हादयचें उदक घुवणावन व्हेलें जाल्यार उत्तर गोंय सुक्यार पडटलें। आदलो सभापती तोमाजीन कार्दोज आनी आदलो उपमुख्यमंत्री तशेंच आदलो केंद्रीय कायदो मंत्री रमाकांत खलपान भंय उक्तायला। कर्नाटक तशेंच गोंयानूय भाजपा सरकार आसा, देखून दोनूय राज्यांच्या सरकारांनी समजिकायेन हो प्रस्न सोडोवचो अशें तोमाजीन सांगता। केंद्रान आनी गोंयान म्हादयच्या विशयाचेर घेतिल्ली भुमिका पळयली जाल्यार गोंय भवितव्य धोक्यान आशिल्ल्याचें रमाकांत खलपान सांगलें। खंयच्याय सरकाराची लोकशाय जर घट जातली जाल्यार विरोधी पक्ष घट आसप महत्वाचें अशें स्पश्ट मत आदलो सभापती तोमाजीन कार्दोज हाणें मांडलें। अधिवेशनाचे दीस उणें करप साप्प चुकीचें अशें केल्ल्यान म्हत्वाच्या विशयांक हात घालपाक मेळना अशी खंत तोमाजीनान ह्या वेळार उक्तायली। 4 दिसांचें अधिवेशन वाडोवन 15 दिसांचें करचें, कारण साप्प उण्या दिसांक लागून महत्वाचे अशे मुद्दे जातूंत म्हादय सारक्या मुखेल मुद्द्यांचेर चर्चा करप गरजेचें आसा। देखून जानेवारीच्या 16 तारखे सावन सुरू जावपी शिंयाळी अधिवेशनाचो कालावधी वाडोवचो अशी मागणी सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकार हाणें केली। खांडेपार वाठारांत रस्त्या कुशीक उदकाची पायपलायन फुटिल्ल्यान हजारांनी लिटर उदकाची नाशाडी जाली। सोमारा सकाळीं एका गाडयेन उदकाच्या चेंबराक धपको दिल्ल्यान पायपलायन फुटपाची ही घडणूक घडली। देखून भौशीक बांदकाम खात्यान बेगोबेग ही उदकाची पायपलायन दुरुस्त करची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या।
वेळसाव चलपी रेल्वे रुळाचे दुपेटीकरणाचे काम जे नेटान चलता ते पळयलें जाल्यार कायदो आनी सुवेवस्था पुराय तरेन कोसळपाक लागल्या अशें मत गोंयचो एकवट संघटनेचो वांगडी ऑरविल रॉड्रिगीजान परगटायलें. थळाव्यांनी तशेंच ह्या जमीन धन्यांनी ह्या प्रकल्पाचो निशेध करून लेगीत सरकार हातूंत लक्ष घालिना. आरव्हीएनएलान दिल्ल्या परवानगेच्या आदाराचेर ह्या कामाक सुरवात जाल्या आनी ते बंद करपाक मेळना अशें पुलीस सांगतात. देखून थळाव्यांचो जमनी कब्जावन हो सरकार कितें सिद्ध करपाक सोदता काय असो प्रस्न ऑरविलान उप्रासलो. गोंयांत कोयराचो प्रस्न दिसान दीस वाडत आसा. पयलीं शारां मेरेन आशिल्लो हो कोयराचो प्रस्न आतां गांवांतूय तोंड वयर काडपाक लागला. हे खातीर कोयराचो विलो लावपा विशीं जण एकल्यान पावल उबारप म्हत्वाचें अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां. गोंय विधानसभेचे कामकाज कांय वर्सां पयलीं ई पद्दतीन सुरू जालां खरें, मात पेपरलेस जावपाच्या बदला परत पेपराचो उपेग ह्या कामकाजान जातना दिश्टी पडटा. हे कामकाज पेपरलेस करपाच्या हेतान वावर जावपाक जाय अशें मत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी व्यक्त केलां. गोंय विधानसभेचो विधिमंडळ दिसाची कार्यावळी सोमारा पर्वरे सचिवालयांत जाली. त्या वेळार मुख्यमंत्री उलयतालो. ह्या वेळार खासदार लुईझीन फाले तशेंच हेर राजकीय फुडाऱ्यांचो भोवमान जालो. कार्यावळीत हिमाचलचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर हांणी लोकप्रतिनिधीची भुमिका कितें हे विशीं मुखेल वक्तो म्हणून उलोवप केलें. म्हादयचो प्रस्न सुटावो करपा खातीर जर सगळे पक्ष एकठांय येतात जाल्यार मनोज परबान तातूंत भितर फूट घालपाचो नाहक प्रयत्न करचो न्हय अशी शिटकावणी गोवा फॉरवर्डाच्या विकास भगतान दिल्या. तशेंच ज्या तरेन मनोज परब एकनाथ शिंदेक मेळपाक गेलो ते तरेन कळटा की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष हो भाजपा कडेन संबंदीत आसा अशें म्हणीत भगतान मनोज परबाचेर टिका लेगीत केली. तशेंच गोवा फॉरवर्ड पक्षाचेर वा अध्यक्षाचेर टिका करची न्हय अशें विकास भगत सांगता. गोंयान कॅझिनो वाडूंक नात. 2012 ह्या वर्सा उपरांत सरकारान आनी चड कॅझिनोक परवानगी दिवना आनी ते वाडोवपाची सरकाराची इच्छाय ना अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी स्पश्ट केलां. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी मांडवी न्हंय कॅझिनोनी भरला असो आरोप विधिमंडळ दिसाच्या कार्यावळीत उलयतना केल्लो. तांचेर मुख्यमंत्र्यान स्पश्टीकरण दिलां.
म्हादयच्या मुद्द्याचेर बिरेस्तारा राती उसरा मेरेन चर्चा करूया, पूण शुक्रारा नाका या अटीचेर वेवसाय सल्लोगार समितीन म्हादयच्या मुद्द्याचेर चर्चा करपाक मान्यताय दिल्या। विरोधकांनी रितसर मागणी केली जाल्यार आपूण म्हादयच्या विशयाचेर चर्चा करपाक वेळ दितलो, अशें सभापती रमेश तळवडकरान सांगिल्लें। पूण म्हादयच्या विशयाचेर बिरेस्तारची रात जागोवया, पूण शुक्रार नाका अशें ते म्हणटात। आता हो शुक्रार कित्याक नाका ताचे वयल्यान राजकीय मळार आरती परती चर्चा रंगपाक लागल्या। लेजिस्लेचर डेच्या दिसा लेजिस्लेटिव्ह फ्रीडमची हत्या ह्या बिझनेस एडवायझरी कमिटीच्या बसकेत केल्ली आसा, असो आरोप गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो मुखेली आनी फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसायान केला। फाटले विधानसभा अधिवेशन 25 दिसां वयल्यान 10 केले आनी 15 दिसांचे कॅट केले आनी हे फावटी ते 15 दीस एडजस्ट करूंक ना। मुख्यमंत्र्यान हाचेर कोविडाचें कारण दिल्लें, मात ते कोविडा खातीर न्हय जाल्यार पंचायत वेंचणुके खातीर आशिल्लें अशें विजय सांगता। तशेंच मुख्यमंत्री इतली बंडलां मारपाक लागला की खंयची बंडलां खंय मारप ते लेगीत तो विसरला, अशी टिका विजयान ह्या वेळार केल्या। गोंयांत पयलींच उदकाचो उणाव आसा। गोंयची शारांच न्हय जाल्यार गांव लेगीत सुकपाक लागल्यात। उदकाचो आनीक स्त्रोत्र गोंयाकडेन ना, हाची जाणविकाय सरकाराक ना काय कितें असो प्रस्न करीत रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो आमदार विरेश बोरकार हांणी सरकाराचेर फोग काडला। पणजे आझाद मैदानाचेर रेव्होल्युशनरी गोवन्सान आयोजीत केल्ल्या जाहीर सभेक गोंयांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांतले लोक हाजीर राविल्ले। ह्या वेळार आमची म्हादय आमकां जाय तशेंच हेर नारे दीत लोकांनी म्हादय वाचोवपाची गरज आपल्या हाजेरींतल्यान दाखोवन दिल्या। ह्या वेळार आरजीचे हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले। कर्नाटकांत म्हादयचें उदक घुंवडावपाक जायना अशी जाहीर मागणी ह्या वेळार लोकांनी केली। गोंयांत अस्तित्वांत आशिल्ली डान्स बारां आमकां नाकाच, हांचेर खर कारवाय करपाची गरज आसा। देखून बेकायदेशीर रितीन चलपी ही बारां बेगोबेग बंद उडोवची अशी मागणी कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोन केला। आयतारा कलंगूटच्या थळाव्या लोकांनी डान्स बार, ड्रग्स आनी टाउट्स ह्या साबार विशयांच्या विरोधांत रॅली काडली। सद्याक जे त्रास थळाव्यांक सोंसचे पडटात ते त्रास फुडल्या पिळगेक सोंसचे पडूंक जायना, ह्या हेतान ही रॅली आयोजीत केल्ली। ऑल गोवा एसटी संघटनेची सोमारा रवींद्र भवन मडगांवां बसका जाली। ह्या बसकेत गोंयच्या अनुसूचित जमाती खातीर राजकीय आरक्षण आनी आदिवासींचेर परिणाम करपी हेर प्रस्नांचेर चर्चा जाली। 11 दिसा गोंयांक भेट दिवपी संसदीय समितीच्या शिष्टमंडळांक मेळपाचे आसात आनी आरक्षणा विशीं चर्चाय करतली अशी माहिती सचिव रुपेश वेळीपान दिल्या।
कला आणि संस्कृती संचालनालय पणजी यांच्या जोड पालवान वाळपयच्या भूमी क्रिएशनाचे 4थे सर्गेस्त फटिगांवकर स्मृती संगीत संमेलन आयोजित केले। ताल, लय आणि स्वर हांच्या त्रिवेणीन संगीताचो जल्म जाता। संगीताच्या माध्यमांतल्यान मानवी भावना सृजनात्मक रूप दिता। संगीतान मनशांचे मन प्रसन्न जाता। जगात असो एकूय व्यक्ती आसचो जाका संगीत आवडना। भारतात 1000 वर्सां सावन संगीताची परंपरा आसा। ताका लागून भारतीयच्या संगीताकडेन आगळे वेगळे नातें जुळिल्लें आसा। तशेंच 70 मतदारसंघात खूब उदरगत जाल्ली पळोवपाक मेळटा अशें प्रतिपादन वन महामंडळाची अध्यक्ष आणि पर्येची आमदार देवया राणेन सांगले। 70 वाठारांत वेगवेगळ्या कार्यावळी घडोवन हाडटात। युवा पिळगेक बऱ्यो संधी उपलब्ध करतात। तशेंच कलाकारां मदीं उर्बा वाडयतात अशें देवया राणे वाळपय जाल्ल्या संगीत संमेलना वेळार उलयताली। राज्यांतले हवामान सतत बदलत आसा। थंड हवामानात नागरिकांक उष्णतायेची ल्हारां भोगची पडटा। फुडल्या 2 ते 3 दिसांनी थंडेची तीव्रता वाडटली आणि उण्यांत उणें तापमान 2 ते 3 अंश देंवतलें असो अदमास गोंय वेधशाळेन काडला। तशेंच कांय वाठारांनी सकाळीं धुकें पडटलें। आयतारा पणजेंत चडांत चड तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 21 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला। राज्यांत थंडेचे बळ ल्हवू ल्हवू वाडपाची शक्यताय आसा। देखून नागरिकांनी भलायकेची योग्य जतनाय घेवची अशें आवाहन वेधशाळेन दिलां। फुडले 4 ते 5 दीस हवामानात व्हडलोसो बदल जावचो ना, ते वांगडाच वातावरण सुकें उरतलें। शांतादुर्गा महिला मंडळान गुळेली वाठारांत वेशभूषा सर्त आयोजित केली। या सर्तीक मुखेल सोयरे म्हणून पंच अक्षिता गावडे, संदीप पार्सेकर आणि समीक्षा शिरोडकर तशेंच महिला मंडळ अध्यक्ष पल्लवी गावडे, विश्वजा सावंत हाजीर आशिल्लीं। 23 भुरगीं ह्या सर्तींत वांटेकार जाल्लीं। सैमीक उदका स्रोत आशिल्ल्या कारापूर सरवण पंचायत वाठारांतल्या कोळम तळ्याक आतां बरे दीस येवपाची आस्त वाडल्या। ह्या तळ्याची उदरगत आनी सौंदर्यीकरण करपाचो विचार आसा। तसो प्रस्ताव सरकाराक दिला अशी माहिती ह्या भागाचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हाणें दिल्या। तांबड्या कमळा खातीर फामाद आशिल्ल्या ह्या तळ्याची उदरगत करपाक आड नदर जाल्ल्यान तळ्याच्या अस्तित्वाक धोको उप्रासला। हिंटरलँड पर्यटना खाला ह्या तळ्याची उदरगत करची असो प्रस्ताव ह्या वर्सा पयलीं थळाव्या पंचायतीन सरकाराक दिल्लो। मात ह्या प्रस्तावाचो गंभीरपणान विचार जावंक ना। तळ्याची उदरगत करपाक आतां आमदारान लक्ष घातिल्ल्यान तळ्याक बरे दीस येवपाची आस्त वाडल्या। मोपा विमानतळा वयल्यान पर्यटक टॅक्सीचे भाडें, सेक्युरिटी, टॅक्सी काउंटर, लॉजिस्टिक, पार्किंग तशेंच हेर विशय सुटावे करपा खातीर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे कडेन खासा बसका घेवन हे प्रस्न सुटावे करतले अशी माहिती पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिल्या। कांय टॅक्सीकार चडशा पर्यटकां कडल्यान चड भाडें घेतात अशें सांगून आरोप करपाक लागल्यात। मात अशे आरोप केले म्हूण टॅक्नॉलॉजीचो उपेग केले बगर सरकार रावचो ना अशें तांणी टॅक्सीकारांक ह्या वेळार स्पश्ट केलां।
हर घर जल येवजणे खाला गोयच्या सगळ्या वाठारांत नळ जोडणी दिली, पूण मजेची गजाल म्हळ्यार कांय वाठारांतल्या नळांक उदकूच येना। सावर्डेच्या आंब्या उदक गांवांतले नळ फाटल्या कांय दिसां सावन सुक्यार पडल्यात। नळ चालू केल्या उपरांत नळांतल्या उदका बदला वारो मारता। जानेवारी सुरू जाता थंयच आसा। गोयच्या साबार वाठारांत उदकाचो उणाव दिसून येवपाक लागला। सरकारान 16,000 लिटर उदक फुकट दिवपाची घोशणा केल्ली, पूण कांय वाठारांतल्या लोकांक 16,000तले 1600 लिटर लेगीत उदक मेळना। पेडण्या दर एका वाठारांत उदकाक लागून लोकांचे हाल जाल्यात। लोकांच्यो हुयेली चल्ल्यात। पेडण्या कोरगांवां पेठेच्या वाड्यार कितलेशेच म्हयने जाले उदकाचे आपालिपा चलिल्ल्यान बायलां आतां कळशे घेवन रस्त्यार देंवल्यात। दोंगरार उदक चडटा जाल्यार आमकांच कित्याक उदक चडना असो प्रस्न थळाव्या बायलांनी सरकाराक केला। 24 वरां भितर उदका पुरवण जायना जाल्यार पेडणेच्या भौशीक बांदकाम विभागान मोर्चा व्हरतली अशी शिटकावणी कोरगांवच्या बायलांनी ह्या वेळार दिली। मोपा विमानतळार येवपाक आशिल्ल्या गोवा मायल्साच्या कावंटरा विशीं मांद्रेचो आमदार जी तारोलकारान स्पश्टीकरण दिवपाची मागणी मोर्जे टॅक्सी संघटनेच्या अध्यक्षान केला। विधानसभा वेंचणुके आदीं टॅक्सीकारां फाटल्यान उबो राविल्लो जी तारोलकर आतां खंय आसा अशें तो विचारता। भाजपा सरकारा फाटल्यान धांवचे परस ह्या विशयाचेर जी तारोलकारान राजिनामो दिल्लो जाल्यार आमी ताका परतून वेंचून हाडटा आशिल्ले अशें तो म्हणटा। भारतांत पयलेच फावट घडोवन हाडिल्ल्या आनी गोंयांत आयोजीत केल्ल्या पर्पल फेस्टाक खाशा क्षमतेच्या व्यक्ती कडल्यान उपाट प्रतिसाद मेळ्ळो। ह्या महोत्सवाचो समारोप आयतारा जालो। ह्या वेळार खासा क्षमतेच्या व्यक्तींनी वेगवेगळ्यो सांस्कृतीक कार्यावळी घडोवन हाडिल्ल्यो। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हे ह्या महोत्सवाक मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर आशिल्ले।